जाचें नाव गोजाली म्हज्या वांगडा. आयज आमचे मदें एक असलो तरणाटो आसा जो युट्यूबाचेर आनी इंस्टाग्रामाचेर एकदम फामाद. तो दुसरो कोणूच न्हय पूण तुमच्या आनी आमच्या मोगाचो फ्रँझिल फेर्नांडीस. हॅलो फ्रँझिल, मुखार वयचे पयलीं आमी दुसऱ्या स्टेशनाचेर या आनी उलोवया. सो फ्रँझिल, आमकां आमच्या ऑडियन्सांक तुज्या लायफा वयर आनी तूं खंय रावता, तूं कितें कितें काम करता तेजेर आमकां थोडी म्हायती दी. सो हांव लंडना 2015 येयल्लो आनी लंडना येवन म्हाका मुगे करियर स्टार्ट जाला इन एक्टींग. म्हाका पॅशन आसलेलो, सो इन्फ्लुअन्स आसलेले म्हाका जायते गोंयकार एक्टर्स. आनी हांव टायम बी सेव करपाक कितें केन्ना प्रॅक्टीस करता घरा कडेन आनी पार्ट टायमूय करता. लायफ मुगेली. आनी तुज्या घरान कितलीं जाणां रावता तुमी? तूं गोंया हुंयचो आनी लंडनाक खंय रावता? हांव गोंया पार्टी म्हणा सालसेट थिंग रावता आनी मुगे फॅमिली म्हाका एक धाकटी भयण आनी मामी डॅडी. आनी सद्या लंडना हांव वेम्बली रावता. ओके. वेम्बलीन म्हाका दिसता तूं एकलोच गोंयकार आहा जो युट्यूबाचेर आसा. आय मीन तुज्या अंडर जायते जाण आसाय पूण तुजो एकूच चॅनल वेम्बलीसून चलता. सो तुम्ही आयकला ते भाशेन फ्रँझिलान आपणाची थोडी काणी सांगला, पूण आतां आमी दुसरी काणी ताजी आयकया. तो युट्यूबाचेर केन्ना स्टार्ट जालो आनी युट्यूबाचेर क्वेश्चन आमी ताका विचारतले. मुखार या फ्रँझिल. आमचे मदें वचले जायते तरणाटे आसा जे टॅलंटेड आसता. ह्या टॅलंटेड मनशांक, हे टॅलंटेड भुरग्यांक सोदपाक आमी मुखार सरला आनी देखूनच फ्रँझिलाक आमी आयज तुमच्या मुखार हाडला, कारण हो भुरगो खूबच टॅलंटेड. ताजे लागीं आमी पयलो प्रश्न विचारया. फ्रँझिल, तुजे लायफा वयर तूं खंय रावता, तूं गोंया हुंयचो आनी तूं लंडनाक केन्ना आयलो, ह्या टॉपिकाचेर आमकां म्हायती दी. ओके. सो आय वॉज बॉर्न 2001 आनी हांव एक धाकट्या गांवांत जाल्लो पाड्डे इन सालसेट इन गोवा. आनी मागीर 2015 हांव लंडना येयला आनी लंडना येवन म्हजो करियर स्टार्ट जाला इन एक्टींग. आनी मुगे फॅमिली परत एक धाकटी भयण आहा, हांव मामी डॅडी. दॅट्स इट. ओके. आनी तूं जेन्ना गोंया आसलो तेन्ना तुका एक्टींग करपाची आवड आसलेली, ओ तूं धाकटे कॉम्पिटिशनांनी पार्ट घेतालो, स्कुलाच्या कॉम्पिटिशनांनी पार्ट घेतालो? ना, केन्नाच घेवंक ना. सो सगळें तुजें करियराचें एक्टींग करियराचें लंडनाक स्टार्ट जालां. ओके. सो फ्रँझिल, आमी जाणा तूं युट्यूबाचेर फेमस आसा म्हणून आनी तुजो ओन चॅनल आसा जो गोवन स्टार्स म्हणलो एक चॅनल आसा. सो ह्या चॅनलाचेर तूं आमकां थोडी म्हायती दी. तो केन्ना स्टार्ट जालो आनी ताजे फावंडर कोण आनी कित्याक लागून तुमी स्टार्ट केलो तो? सो आमी लंडन येयन ऑब्वियसली हांवें जायते फ्रेंड्स केले आनी तितूंतले थोडे फ्रेंड्स आहाय केन, डिपेंडर आनी टॅरन्स. आमी एक दीस बाराबर आसलेले आनी लंडनच्या व्हिडिओ चोयताले. तेन्ना आमी इन्स्पायर्ड जाले आनी टॅरन्सान म्हणलें की हेंचे भाशेन व्हिडिओ करपाक स्टार्ट करुया आनी स्टार्ट केलें. आय थिंक 2016 आमी स्टार्ट केलां. म्हाकाय जाय आसलेलें लायक आमी कितें केलोलें लंडना रावन, सो गोंयचें नांव कितें काडपाक जाय. आनी त्या टायमार गोटे इंडियन्सूच एक चॅनल आसलेलो जो लंडनाक फकत एकूच चॅनल आसलेलो. ताज्या फाटल्यान मागीर तुमी आयले, मागीर स्विडनसून थोडे भुरगे आयले, अशे जायते चॅनल मागीर जायते जाले. बरें, जर तुवें आमकां सांगलां 2016 तुवें स्टार्ट केला, तेन्ना तुजी एज कितें आसलेली? 2016 हांव 15 वर्सांचो आसलेलो आनी आतां तूं? आतां हांव 18 आसा. पळय ऑडियन्स, जेन्ना आमी 15 वर्सांचेर आसता वो 13 वर्सांचेर आसता तेन्ना आमकां आमची टॅलंट पडोन येता आनी त्याच टॅलंटाक आमी आमच्या पेरंट्सांनी आमकां उर्बा दिवपाक जाय, तेन्नाच हो टॅलंट मुखार सोदता. हांव जाणा तुज्या युट्यूबा चॅनलार तुवें जायते धाकटे भुरग्यांक तुवें घेतलेले आसा जे 10 वर्सांचे, 6 वर्सांचे
तेच्याकीन धाकटे आसतले 3-4 वर्सांचे भुरग्यांक तुवें घेतलेले आसा. जेन्ना तूं तांकां सांगता पळय बाबा असो करपाक जाय तेन्ना तूं कसो करता, लायक हाव डू यू ट्रेन देम? ट्रेन फर्स्टली आतां एक रिसंटली मूवी येयली बाबापणाचो मोग म्हणून. तितून एक भुरगो आहा तो 3.5 years old आहा आनी तेका ट्रेन करपाक बरें हार्ड आसलेलें. लायक तेका जायते टेक्स घेवपाक पडलेले आनी म्हाका ती सीन जाय आसलेली ते केलेले आनी होपफुली तेणी ती केली आनी म्हाका लायक जालें. पळय एक पाटी कितें आसता फ्रेंड्सील, जेन्ना तूं एक धाकटे भुरग्यां बारा काम करता तेन्ना तूं एक्सपेक्ट करता कितें करपाक, पूण जाता आनी तें जाय. हय, तुका कशें दिसता जेन्ना तुका राग येता काय म्हणटा अरे आसा सोड खबर भुरगीं ती? म्हाका राग येना, लायक हांव आनी टेक्स घेयत रावता अंटील म्हाका मेळपासून, ना जाल्यार हांव सीन चेंज करून येता. ओके, सो तुजें डायरेक्शन आनी तूं तुजे युट्यूब चॅनलान तूंच स्टोरी बरयता काय दुसरे जे? सो आमकां ते जायत जाण आहाय, सो कोण स्टोरी हाडटा तेजेर आमी स्टार्ट करताय. कोणें स्टोरी हाडपा जाता, सो हांव स्टोरी हाडटा, हांव मुगे कास्टींग घेवन येतलो, कोण आनी कोण स्टोरी हाडटलो आनी कोण. ओके, सो तुजे जे फाउंडर्स आसाय, तुजे दुसरे टीम मेंबर्स आसाय, ते सगळेच स्टोरी क्रिएट करताय आनी तुमी टुगेदर काम करताय. फ्रेंड्सील, आतां आमी टीम वर्काचे उलयले, तुज्या लायफाचे वयर उलयले, आतां आमी उलोवया तुज्या पेरंट्साचे वयर. जायते फावटी जाता फ्रेंड्सील की जायते भुरग्यांची फॅमिली, जायते भुरग्यांची पेरंट्स तांकां धाडपाक सोदना. आमी सीझन 1 असलेच प्रश्न विचारलेले की तुमचे पेरंट्स तुमकां सपोर्ट करता काय ना. सो फ्रेंड्स, तुका हांव तेंच विचारूंक सोदता, तुजी फॅमिली तुका सपोर्ट करता? सो हांव मुगे स्टोरी सांगता. सो फर्स्ट स्टार्टींग कितें जाल्लें, जेन्ना हांव स्टार्ट करता तेन्ना मुगे पेरंट्स म्हाका सपोर्ट लायक तितली दिना आसली. ती म्हणटालीं की स्कोप ना हितून आनी तुमकां अशी ना, ही इंडस्ट्री तेल्ली आनी अशें जेन्ना. पूण मागीर तूं इम्प्रूव जायत वयता, मागीर तुगे पेरंट्सांक बरें दिसता की तूं करतलो, हें जाणा तूं करतलो म्हणून. सो एट द इन द बिगिनींग जाताच, लायक पेरंट्स म्हणटलींच, पूण मागीर जेन्ना तूं बरो जायत वयतलो पेरंट्स सपोर्ट दीत रावतली. हय, तेंच हांव सांगूंक सोदतालो तुका की जेन्ना आमी पयले सुवातेर जाता तें की नाका तूं करनाका, पूण एक जेन्ना तूं अचिवमेंट स्टार्ट जाता तुजो तेन्ना तुज्या पेरंट्साकूय बरें दिसता आनी तांकां एक प्रावड फिलींग येता. सो आनी जायते फावटी क्रिटिसिजम येता जेन्ना कित्याक रे तूं कोंकणीच कित्याक व्हिडिओ काडटा, इंग्लीश कित्याक व्हिडिओ काडना, असलें केन्ना तुका जावंक ना? जाला, कितल्या फावटी जाला आनी ट्राय पासून केला एक इंग्लीश व्हिडिओ करपाक. आमी गोवन स्टार्साचे गायला पासून, पूण म्हाका इंग्लिशान करपाक लायक ना, कित्याक कोंकणी म्हजी मदर टंग, सो हांव तितून करपाक सोदता आनी म्हाका तितून चड ऑडियन्स आसा. फ्रेंड्स, आयज जावन आसा ब्रदर्स डे आनी तुजी एक मुवी आसलेली जी भावपणाचो मोग. ह्या मुवीन म्हाका सांगशी भावपणाचो मोग हो तुवें टायटल कित्याक गायलो आनी ही स्टोरी लायक भावाचेर कित्याक तुवें टॉपीक भावाचेर कित्याक दवरलो? सो भावपणाचो मोग लायक हांवें जायती मुवीज चोयले आनी म्हाका स्टोरीज ती बऱ्यो लायक जाताल्यो जेन्ना ती भावाची स्टोरी आसता तेन्ना. पूण हांवें मातशी मुगेली ओनूय गायली मातशी आनी म्हाका भावाचें जाय आसलें कित्याक म्हाका भाव ना आनी म्हाका कितें तितून घालपाक जाय लायक भाव कितून आनी मोग कितून आसता आसलो तो, आनी दुसऱ्यागे फॅमिली कितें प्रॉब्लम्स आसा तें तितून सगळें आहा तितून इन्क्लूड केलां. एकदम बरें. आतां युट्यूबाचेर कमेंट्स म्हूण आसतात आनी कमेंट्साचेर जायते फावटी जाता की नेगेटीव कमेंट्स चड आसतात. पॉझिटीव थोडे आसतात पूण नेगेटीव चड आसतात. आनी ह्या नेगेटीव कमेंट्सान तूं कसो रिएक्ट करता आनी तुजी टीम कशी रिएक्ट करता? पयलीं नेगेटिव्साक फकत हांव लायक म्हूण सोडटालो, आतां इग्नोर करता चोयना पासून. म्हाका दिसता नेगेटिव्साचेर समज चोयल जाल्यार टायम वेस्ट जाता. कितें पूण तेच्या बरें आनी कितें बरें करपाक इम्प्रूव जाता. दुसरी कोटिसान सारकें जेन्ना आमकां नेगेटीव कमेंट्स येता तेन्ना त्या नेगेटीव कमेंट्साक आमी पॉझिटीव कशें करपाक जाय तें फ्रेंड्सिलान आमकां सांगलां. एक लायक मारात ना तर एक स्मायल घालात आनी तेच नेगेटीव कमेंट्स पॉझिटिवान कशें टर्न जातले तो तुमकां फ्रेंड्सील सांगतलो. फ्रेंड्सील, एक एडवायस आमच्या यंग भुरग्यांक तूं कितें दिवंक सोदता जे तुका आयज जायते जाण पळयता आसतले, सो त्या भुरग्यांक तूं
कितें सांगूंक सोदता? सो कोण म्हाका लायक मुगे कोण धाकटे यंग फ्रेंड्स आहाय जाल्यार तांकां इतलें सांगूंक सोदतात तुमी एक्टिंगाक कराय. म्हाका जाय तुम व्हडले जालेले आनी गोंयचें नांवूच काडलेलें एक्टिंगा हितून, कित्याक आमगे हितून चड कांय एक्टर्स नाय तितले. आमकां आनी एक्टर्स जाय आनी गोंयचें नांवूच काडपाक जाय. सारकें, एकदम सारकें सांगलें तुवें. आमकां आमच्या कोंकणी माचयेक म्हणटा पळय ते एक्टर जाय. एक्टराची गरज खूब आसा आनी चड करून यंग भुरग्यांची, यंग टॅलंटाची आमकां चड गरज आसा. देखून तुमी समज एक्टिंग करपाक सोदताय जाल्यार तुमी गोवन स्टार्सांक कॉन्टॅक्ट करपाक शकता, ना तर म्हाका तुमी कॉन्टॅक्ट करपाक शकता आनी आमी तुमकां तुमचे करियराक गायडन्स दिवपाक एकदम मुखार सोदतले. सो वॉट अदर हॉबीज डू यू हॅव? तुका आनी कसल्यो हॉबीज आहा एक्टिंग सोडून? आनी कितें करूंक सोदता तूं, लायक हॉबीज तुज्यो? पेंटींग लायक चड सारकें. फ्री टायम बी ना केन्ना बेजार बी येयलो जाल्यार हांव पेंटींग करता. आनी फ्रेंड्सा बारा फुटबॉल. म्हाका चड लायक फुटबॉल. फुटबॉल. आनी म्हाका खबर ना पूण तूं ड्रेसींग सेन्सान तुका मातशी उमेद आसा दिसता न्हेसपाक. ओके, सो आतां युट्यूबाचेर एडिटींग गरजेचें आनी दुसरें म्हणटा पळय तें ऑब्वियसली फोटोग्राफी आनी जायते आनीक कामां आसता. हें तुजें एडिटींग कोण करता? मुगे फ्रेंड आहा रँडी म्हणटा तो. जेन्ना एडिटिंगा म्हाका गरज आसा तो चड हेल्प करता म्हाका. आनी तो एक्चुली बरो आहा एडिटिंगा बी. तोच करता सगळें. लायक बरो हार्डवर्क करता तो. ओके, रँडी वाज. सो रँडी वाज, तुका ह्या चॅनलासून आमी देव बरें करूं म्हणून सोदता, कारण तूं गोवन स्टार्सांक तुजो तेंको दिता आनी तुजें एडिटींग आमी पळयलां एकदम आवडीचें, आमच्या आवडीचें आनी आमच्या टिमीच्या आवडीचें एडिटींग तुमचें. टायम तुमची जायतीं भुरगीं एक्टर्स आसाय, टीम आसा, ती कॉलेजीन, थोडी स्कुलांत आसा. सो हाव डू यू मॅनेज टायम मॅनेजमेंट कशी करताय तुमी? सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द टायम आमी फकत फोन मारताय. लायक ती येताय कित्याक तांकां ती पॅशन आहा, तांकां ती उमेद आहा. सो ती आनी हांव टायम मॅनेज करून ती येताय. ना जाल्यार समज व्हडले शूट आहा आनी व्हडले प्रोजेक्ट बी आहा लायक गांवा कोणाचो, तेन्ना आमी एक वीक पयलीं बी फोन मारून कन्फर्म करतालीं तूं येता काय ना. कित्याक इम्पॉर्टंट आहा जाल्यार. ओके, आतां आनी एक क्रिटिसिजमाचेर एक क्वेश्चन तुका विचारता. जायते फावटी जाता की यू नो सगळे टीम कास्टिंग म्हणटा तें कास्टिंग एक इम्पॉर्टंट आसता. तुमच्या ग्रुपान गोळी धर तूं 2 जाण चेडवां आसा आनी तुका जाय मायेचो रोल. तूं कास्टिंग कशें करता? कितें पळोवन तूं कास्टिंग करता? सो हांव तितलें फोकस करना, पूण हांव फक्त समज म्हाका रोल बी मेळना जाल्यार हांव ते भाशेन लायक न्हेसोवपा लायतलो आनी चोयतलो की कास्टिंग जाता, उलयत ते भाशेन जाता काय ना तें. म्हाका चडशें उलयत ते भाशेन जाय लायक डायलॉग डिलिव्हरी पळयता तूं. ओके, बरें आसा. आनी तुका कसले अचिवमेंट्स बीन मेवला, अवॉर्ड सर्टिफिकेट्यो बीन मेवलेले आसा? वय, हांवें मुगे एक्टिंग करियर ऑब्वियसली लेट स्टार्ट केला, सो म्हाका चड अवॉर्ड मेळना, पूण एक मेळ्ळा म्हाका इन सावथ हॉल. तेन्ना ऑब्वियसली तुगेल्या पिक्चरां आपोणे तितून म्हाका एक अवॉर्ड मेळ्ळा. ओके, हें आपोणे लास्ट इयर जालेलें तें. ओके, ऑलरायट. सो आतां मुखार वयचे पयलीं आमी घेवया एक रॅपीड फायर रावंड. ह्या रॅपीड फायर रावंडान तुवें म्हाका फास्ट आन्सर दिवचे पडटले आनी 5 क्वेश्चन विचारतलो तुका. ओके, तुमी तयार आसात? आमी आमचे बारा रॅपीड फायरान येवपाक? जाल्यार या. हॅव यू एवर बीन इन लव? वय. Define happiness according to you. Happiness according to me, family. Chocolate or caramel? Chocolate. What is better, certificate or experience? Experience. What's your favorite hobby? Favorite? Acting. What's your dream job? Actor or director. What would you do with your 15 minutes of fame? If you had 15 minutes of fame, what would you do? 15 minutes of fame.
go outside and see what people say to me. ओके सो इथूनच आम्ही रॅपिड फायर राऊंड काबार करूया. आता स्पेशल थँक्स पयले सुवातेर स्पेशल थँक्स म्हणटा हांव DNC स्टुडिओ डॅरन आनी कॉन्ड्रॉयाक जे म्हाजी टीम मेंबर आसाय आनी म्हाका एडिटिंगान म्हाका लायव्ह वचपाक आनी दुसरे लिगल फॉर्मेलिटीज आसा तो डॅरन आनी कॉन्ड्रॉय म्हाजे करतात. शाउट आउट म्हणटा पळय गोवन स्टार्स जो फ्रेंड्सिल आमचे बरें आसा. गोवन स्टार्स आमचो यूट्यूब एक चॅनल आसा, तुमी वचून ताका सबस्क्रायब करचो. आनी प्रिन्स ऑफ गुड टायम्स हो एक न्यू चॅनल प्रिन्सिपल फेर्नांडीसान ओपन केलेलो आसा. तुमच्या सगळ्याचो आवडीचो प्रिन्सिपल फेर्नांडीस गोंयचो तियात्रिस्ट आनी एक यंग भुरगो यंग तरणाटो तुमच्या मुखार एक चॅनल घेता. सो तुमी वचून ताका सबस्क्रायब करची. सो थँक्यू फ्रेंड्स तूं आमच्या ह्या शोवांत आयलो म्हणून आनी तुका आमी खूब यश आवडटात. सो पळयत रावात गोजाली म्हज्या वांगडा सीझन 2 विथ मार्क सिल्वा. Gozali moja vangda, Gozali moja vangda, tumchi art